भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी कोबार हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। आबळे सोम्याची साकर तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं। नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो। नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। ये सोम्या बडव्यान बरी कोबार दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागताव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफत आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशेंच आता आनी सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशेंच आता आनी सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशेंच आता आनी सदां सर्वता आमेन। देवा केल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजे मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। सरल्या बावार्थ्यां पासत मागणे ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन। सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी प्रितुमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबावलो आंकवार मरियेतावन जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो। सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर
आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. आनंदाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमी जेजू जिवन जाता. साबताची रात उतरून आयताराचे फांते जाताना मोरी मगदलेन आनी ती दुसरी मोरी फोंडाक भेट दिवंक आयली. तो वळ एकसने व्हड भूंयकंपणी जाली. सोम्याचो एक दूत सर्गीन तावन देवलो आनी समाधी चरशीन येवन शिळा लोळोवन तिचेर बसलो. ताचें स्वरूप जगल्याने बरी परजळटलें आनी ताचें वस्त्र हिमा बरी धवें आसलें. ताका पळोवन पाऱ्यागार भियान तरतरले आनी मेल्ल्यां बरी पडले. पूण दुतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हळें, तुमी कांय भियोवची गरज ना. तुमी कुर्सायिल्ल्या जेजूक सोदतात तें हांव जाणा. तो हांगार ना. ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणें ताका जिवंत उठयला. येया ताका निकेपिल्ली सुवात पळया. पोवी स्नाना वरवीं आमी जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणांत वांटेली जाता. पूण पातकां आनी ससान मरणांतावन आमी सुटोंक. अशें ह्या संवसारी राटावळी मदें आमची दिश्ट सर्गाक उबारूंक आमी दिसपडतें पेसाडूंक जाय. तर जिवंत जेजूक आमी आमच्या जिविताचें केंद्र करया आनी ताचेर पातयेवन आमचें जिवीत रुपीत करया. अशें ताच्या जैतांत संपूर्णपणी भागीदार जावन सर्गींच्या राजाची हक्कदारां जावच्या बरवशान आमचें संवसारी जिवीत रुपीत करया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तसेच आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातका आमकां बक्षी एम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिकर्स आसल्यांक सरगार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर स्वामी जेजू सरगार चडटा अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळी जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलोय. पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेदवा तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंता पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळयोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एका कुपान लिपयलो. अशें चडत वेताना ते आनिकी मळबाक दिश्ट लावन आसतना दवे वस्तूर नेसिल्ले 2 जण एकाच जाणे तांचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गालिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेलो तो जेजू जसो तुमी ताका सर्गाक चडून वेतना पळयला तसोच परत येतलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेसू आमची पातका आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स आसल्यांक सरगार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर पवित्र आत्मो अंकुर मरियेचेर आनी धर्मदूतांचेर देंवता. सरगार सोडून वेच्या फुडें जेजून ताच्या धर्मदूतांक पवित्र आत्मो बसयल्लो आनी पेंतेकोस्ताच्या फेस्ता दिसा तो अंकुर मरियेचेर आनी धर्मदूतांचेर आयलो. अशें जेजून ताच्या शिसांक केल्ली बसवणी पूर्ण जाली आनी पवित्र सभा जल्मून आयली. पवित्र आत्म्याच्या येण्यान धर्मदूत दैरादीक जाले आनी जेजू क्रिस्त म्हूण परगटूंक लागले. अशें साबारांनी तांची पातकी जिणी बदलून जेजूस सोडवंदार म्हूण स्विकार केलो आनी पवित्र स्नान घेतलें. पवित्र आत्मो आज पवित्र सभेंत ताचो वावर मुंदारिता आनी जेजूची सुवार्ता परगटोवंक प्रेरण दिता. पवित्र आत्मो देवान पवित्र सभेक दिल्लें वर्तें देणें. आमचे थंय वस्ती करचो पवित्र आत्मो आमकां धैर्यान भरता. तो आमच्या कुटुंबांतय आमचे संगी आसा आनी आमी जेजूची सुवार्ता जियोवंक आनी परगटूंक आमकां जागयता. तो आमचे अस्कतकायेंत आमकां घटाय दिता. ताच्या 7 देण्यांनी आमकां भरता आनी आमी आत्मीक रितीन फळां बरी जावंक आमकां आदार दिता. अशें आमी एक आदर्श कुटुंब बांदून हाड आमचे भोंवती क्रिस्ताक प्रकाशूंक आमकां उलो दिता. तर पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरोवन आमी जेजूच्या सुवार्तेची हातेरां जावया आनी पृथ्वीच्या पंतान पंत जिवंत जेजूची जिवी साक्ष जावया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तसेच आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातका आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिकर्स आसल्यांक सरगार वोन पाय. चवथो मिस्तेर आंकवार मरियेक कुडी आत्म्या समेत सरगार घेतात. मोरयेचें स्वर्गावरण सर्ग आमच्या जिणयेचो शेवट म्हणलें सत परगटता आनी त्या बरवशान आमी ह्या संवसारांत जियोंक आमकां उलो दिता. देवान मोरयेक पातकाच्या खतांतली राखली आनी तिच्या संवसारी पैणा उपरांत कुडी आत्मे सवे तिका सरगारवेचें भाग फावो केलें. सडवणेच्या चरित्रेंत मोरयेचो पात्र विशेष आनी विशिश्ट. तिचो भावार्थ गुंड. देवाची खुशी करूंक तिचें साधन अगणित. देखून देव तिका मेसवालो आनी तिका ताणें कुडी आत्मे समेत सर्गाक व्हेलें. अशें जंय जेजू आसा थंय तिकाय वेचें भाग फावो केलें. देवान मोरये कुडी आत्मे सवे सरगार व्हेल्ल्या पासत आमी देवाक वाखणया. सरगार आसची आमची माय आमकां तिचे सरशी येवंक एक प्रेरण जावं. सर्ग आमच्या जिणयेचो शेवट. तशें ह्या 4 दिसाच्या संवसारांत यात्रिका परी आमी जियेवया आनी आमच्या मरणा उपरांत सर्गीचें सूख भोगूंक अत्रेग्या. आमची कूड पवित्र. पविस्नाना वरवीं आमी देवाची मंदिरां जाल्या. तर आमच्या आनी हेरांच्या कुडीक गौरव दिवया आनी आमच्या कुडीच्या जिवंतपणाक विश्वासान राखून रावया. हे दिशेन सर्गींची आमची माय आमकां एक वर्तें प्रेरण जावं.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ये मोजा जेजू, आमची पातकां आमकां बोक्षी, हेम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स, आसल्यांक सरगार वोन पाय. पांचवो मिस्तेर ओंकार मरियेक सर्ग संवसाराचेर रानी म्हूण कुरवार करतात. हें जाताच कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकांचो मोह हांवें देखलो. तांतूं सर्व देसां भासांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो. तो लोक धवे न्हेसोन आनी आपल्या हातांनी काजरां ताळ्या घेवन सिंहासनां आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळयान बोब मार म्हणटालो, तारान सिंहासनार बसल्या आमच्या देवातावन, तारान शेळयेतावन. सिंहासना भोंवती मलगड्या आनी 4 जिव्यां भोंवती उबे आसलेले सोमेस्त देवदूत सिंहासना समोर साश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन करन म्हणाले, वयतें आशिर्वाद आनी महिमा, जानवाय आनी उपकार स्तुती,
मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. तेदवां अंतराळी एक व्हड कुना दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयांतळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नेकेत्रांचो मुकुट. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशेंच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ये मोजा जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी. एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिकर्स. आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमान राणये, काकुळतेचे माये, नमान आमच्या जिवा, अमृता आनी बरवशा. तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोंडांत आसता. आस्कार उस्कार सोण आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शेकाये, ते तुजे काकुळतीचे दोळे
आमचे वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय। ये दयाळी, ये मोगाळी, ये दुलोबी अंकुवारी मोरये। भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर। क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर। सोम्या काकोळतामची कर। क्रिस्ता काकुळतामची कर। क्रिस्ता काकोळतामची कर। सोम्या काकुळतामची कर। सोम्या काकोळतामची कर। क्रिस्ता आयक आमकां। क्रिस्ता आयक आमकां। क्रिस्ता दयेन आयक आमकां। क्रिस्ता दयेन आयक आमकां। सर्गींच्या देवा बापा काकोळतामची कर। देवा पुता संसाराच्या तारोका काकोळतामची कर। देवा पवित्र आत्म्या काकोळतामची कर। सांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकोळतामची कर। भाग्यवंती मोरये आमा पासत विनंती कर। भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर। भाग्यवंती अंकुवारीचे अंकुवारी आमा पासत विनंती कर। क्रिस्ताचे माये आमा पासत विनंती कर। पवित्र सभेचे माये आमा पासत विनंती कर। देव कृपेचे माये आमा पासत विनंती कर। बहु नितळी माये आमा पासत विनंती कर। खत नातले माये आमा पासत विनंती कर। आपुट्ट माये आमा पासत विनंती कर। मोगा पात्र माये आमा पासत विनंती कर। विचित्र माये आमा पासत विनंती कर। सुबोधिनी माये आमा पासत विनंती कर। रसनाराचे माये आमा पासत विनंती कर। सडवणदाराचे माये आमा पासत विनंती कर। बहुशणी अंकुवारी आमा पासत विनंती कर। माना पात्र अंकुवारी आमा पासत विनंती कर। परगटूंक फावो जाल्ले अंकुवारी आमा पासत विनंती कर। पदवेदार अंकुवारी आमा पासत विनंती कर। दयाळी अंकुवारी आमा पासत विनंती कर। विश्वासी अंकुवारी आमा पासत विनंती कर। नीतीच्या आरस्या आमा पासत विनंती कर। जाणवायेच्या सिंहासना आमा पासत विनंती कर। आमच्या संतोषाच्या कारण आमा पासत विनंती कर। आत्मिक पलंगणा आमा पासत विनंती कर। मान फावो जाल्ल्या पलंगणा आमा पासत विनंती कर। भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आमा पासत विनंती कर। गुप्त गुलोबा आमा पासत विनंती कर। दाविदाच्या बुरसा आमा पासत विनंती कर। दाढ्याच्या बुरसा आमा पासत विनंती कर। सुवर्णाच्या मंदिरा आमा पासत विनंती कर। सोल्ल्याच्या आर्का आमा पासत विनंती कर। सर्गींच्या दारवाट्या आमा पासत विनंती कर। पांत्याफराच्या नेकेत्रा आमा पासत विनंती कर। पिडेस्तांचे भलायके आमा पासत विनंती कर। पातक्यांच्या आश्रया आमा पासत विनंती कर। दुखेस्तांचे बुजावणे आमा पासत विनंती कर। क्रिस्तावांच्या आदारा आमा पासत विनंती कर। बोडव्यांचे राणीये आमा पासत विनंती कर। पात्रियार्कांचे राणीये आमा पासत विनंती कर। प्रवादींचे राणीये आमा पासत विनंती कर। अपोस्तलांचे राणीये आमा पासत विनंती कर। मार्तिरांचे राणीये आमा पासत विनंती कर। अंकुवारीचे राणीये आमा पासत विनंती कर। सोमेश संता भक्तांचे राणीये आमा पासत विनंती कर। सैंबाच्या खतावीण गर्भी संभावले राणीये आमा पासत विनंती कर। सर्गी घेतले राणीये आमा पासत विनंती कर। बहुपवित्र रोजारीचे राणीये आमा पासत विनंती कर। कुटुंबाचे राणीये आमा पासत विनंती कर। समाधानाचे राणीये आमा पासत विनंती कर। देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले। बोगोस आमका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले। दयेन आयक आमका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले। काकुळत आमची कर तुझे ससाये काल ये देवाचे भाग्यवंते माये आम्ही येताव आमच्या गरजान आमच्या मागण्याचो बेपार वो करिनाका पण सोमेस विघ्नांतली आमकां सदांच निवार आनंद भरीत आनी सदैवी अंकुवारी
भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा, तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मोरणा आणि जिवंतपणा वरवीं सासनाचे बाचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला. भाग्यवंत ओंकार मरियेचे भोव पवित्र रोझारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू 8 पिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव. त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी देवाचें उतार आयकोवया. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 3 वाक्य 1 ते 6 म्हणसर. जेजू परत्यान एक पोटी सिनागोगान भितर सरिल्ल्या वेळार थंय आंकुडलेल्या हाताचो एक मनीस आसलो. तेणें सब्बाता दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत गाय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक म्हूण थोडे जण पारोत्त करीत आसले. जेजू आंकोडलेल्या हाताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आसल्या लागीं ताणें विचारलें, आमचो कायदो सब्बाता दिसा कितें करूंक फरमायता? बरें करूंक की वायट करूंक? एक मनशाचो जीव वाटोवंक की जीव काडूंक? पूण ते वगस रावले. तोवळ रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाचे दारुणये खातीर तो कंत भरीत जालो. आनी आंकोडलेल्या हाताच्याक, तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताचो हात सारको जालो. तितल्यार फारिजेव भायर गेले आनी हेरोदी पक्षाच्या जाणां लागीं मेळोवन जेजूक कसो लागाड काडचो म्हूण मतलब करूंक लागले. देवाचें उतार हें. आयचे सुवार्तेंत 2 संगतींनी जेजूचे विश्वासीपण दिसून येता. देव मनीस जाल्लो जेजू आमी सर्वांनी पातेणेचे आनी विश्वासी जायचे म्हूण आपल्या करण्यांनी आमकां शिकोवन दिता. जेजू परत्यान सिनागोगान भितर सरलो म्हणजे ताचे थंय आसली मागण्याची रूस. मागणें करचें आनी देवाच्या समदिरांत रावचें ताचें पयलें काम आनी जबाबदारी म्हूण तो वळखलो. देखून परत्यान आनी परत्यान तो सिनागोगांत भितर सरतलो. दुसरी संगत, तो मागण्याक वचून पाटी घरा वचूंक ना. बगार मागण्याचो फळ जावन थोडें बरें कामी ताणें केलें. थंयसर आसल्या आंकोडलेल्या हाताच्या मनशाक ताणें बरो केलो. ह्यो दोनी संगती आमकां बरो संदेश दितात. पयलो, आमी मागण्या मिसा वरवीं देवाचो संबंद जोडिचे आनी ताका विश्वासी जावन रावाजे. तशेंच मागणें मात्र केल्यार पावना, बगार पेल्याच्या गरजेंकी आमी पावाचे. तवळ मात्र आमी केल्ल्या मागण्याचो फळ आमकां लाभतलो. सांजुजेक बुधवाराचे मागणे. सरस्परा कणवळ्या बापा, आमच्या सोडवंदरा जेजूची आनी ताचे माये मोरयेची मोगान आनी विश्वासपणान जतन घेवंक तुवें भाग्यवंत जुजेक विंचलोय. तेच परी तुवें ताका आख्खे पोवीस सभेचो आमच्या दियेसीचो शारोती नेमलोय. ताच्या आदारान सोडवंदाराचें जिवीत आमचे थंय वाडत वचूं आनी सोमेस्त मनशांक ताची सोडवण फावो जावं. सक्कड कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यवंत जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासपणी पाळूंक आनी सोमेस्त वावराड्यांक तांच्या कामाचो प्रतिफळ मेळोवंक तुजे कृपेचो आदार दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ये भाग्यवंता जुजे, तुज्या आनंदाच्या व्हडपणा खातीर, तुज्या विनतेचे पदवे खातीर आनी तुज्या आपुरबायेच्या शेकायपणा खातीर मान आनी मोग फावो जाल्ल्या आपलो पोस्को बाप जावन विंचून काडलेल्या जेजू क्रिस्ता मुखार आनी आपलो अदीक निश्कळवंत पती जावन तुका विंचून काडले मरये मुखार हांव
तुका आज म्हज्या कुटुंबाचो आनी म्हज्या सर्व वस्तूंचो भोव मोगाळ मजतदार आनी पातेणेचो पालक म्हूण विंचोवन काडटा. आनी केदींच तुका सांडचो ना म्हूण आनी हेरांनी तुका मान दिसो करतलो म्हूण तिरनिचेव करता. आतां तुज्या मानताच्या आसऱ्या भितर म्हाका काणगे आनी दवर म्हूण हांव तुजे लागीं लालेवन मागतां. हांव सदांच तुजो चाकोर म्हणल्या परी म्हज्या सर्व करण्यांनी म्हाका तूं कुमोग कर. जेजू आनी मोरये कडेन म्हजे पासत विनंती कर आनी भोवकन म्हज्या मरणाच्या तणीर कळनासतना म्हाका बुजवण आनी बळ दी. आमेन. पाप से बच्चा इराद्या पासत आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या तेर्साच्या भक्तीपणांत सहभागी जावच्या सर्व भक्तिकां खातीर आमी आतां प्रत्येक थरान मागया. तांच्या भलायके खातीर आमी मागया, तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया, तांच्या कामा खातीर आमी मागया, तांच्या एकसुरपणा खातीर आमी मागया. मोरये मायेच्या विनवणेन सर्वेस्पर देवाची धाराळ बेसांवां आमी तांचेर आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ये भाग्यवंता जुसे देव मायेच्या पोती सर्गींच्या सोबीत फुल्ला पदवेदार शेरोती जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका. ये भाग्यवंता जुसे क्रिस्ताक पोसक्या बापा रक्तान ताच्या सोडयल्या जातूं बापय भोगता जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका. ये भाग्यवंता जुसे देव कुटुंबाच्या धन्या विस्नार देणी बेसावा वांटून धाडतो आमकां जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका
पावतो म्हाका मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद देवांका भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.